मोगाच्या भाव भयणीनो, आज पेरमुदेच्या मानेस्त सोजां केल्या कुटुंबांत दोट्या संभ्रमाचो सुयोग देवान फावो केला. मानेस्त मॅक्सिम डिसोझा आनी मानेस्तीन सारा डिसोझा हांच्या लग्ना जिवितान देवान विशेष आशिर्वादां वचून आज तांचें लग्ना जिवीत रुपयाळें केलां. आनी तशेंच पेरमुदेची मानेस्तीन आमच्या मोगाची मेरीबाई तिच्या जल्माच्या 500 वर्सांचो जल्मोत्सव प्लॅटिनम जुबली आज आमी आचारण करूंक आनी देवा कर्गां दिवंक हांगा आमी जमा जाले. हांव मोगाच्यानो मॅक्सीन आनी सारान देवान तांचेर वतुल्ल्या सर आशिर्वादां ती वळखून घेतल्यांत. दे हॅव एक्नॉलेज ऑल द ब्लेसिंग्स, द ग्रेसीस God has showered upon them during these past 25 years. देखून तांणी वळखून घेतिल्ल्यान देवाच्या आशिर्वादां वळखून घेतिल्ल्यान ती आज हांगा त्याच देवा मुखार ह्या देवळांत ती दिंबेर पडोवन आतू भरून देवाक अर्गां पाठोवंक आपल्या कुटुंबा सांगाता ती हांगा जमा जाल्यांत. वय 25 वर्सां आदीं आमी तांकां देवळांत पळय सभे उजीर तांकां हात मेळोवन शबासकाय पाठोवन हॅप्पी मॅरीड लायफ म्हणून विश केल्लें. आज 25 वर्सांची जिणी आमी फाटीं पळयतना आनी आज मानेस्त मॅक्सिमाचेर मानेस्तीन साराचेर तोंडाचेर आमी एक दीस लायली जाल्यार तांच्या मुखामळाचेर हॅपिनेस आसा की ना? आसा की ना? मॅक्सी अमेरिकांतून आयिल्ल्या उपरांत हांव पळयत येता ताका आसानमुखी ते तोंडाचेर तृप्ती, सॅटिस्फॅक्शन. देवान आमचेर कृपा वतल्या आनी ती कृपा आमी कशी आमच्या जिणेंत आमी हर एका घडी जियेल्या गी म्हणून तांचे मुखामळां सांगतात. आज काजारी जिवितांत सारा बरी आनी मॅक्सिमा बरी हॅप्पी आसाचे जाल्यार ताका मुख्य कारण आसा. खरें कारण कोत्ता गी तुमकां? तें खरें कारण म्हळ्यार लग्ना जिवितांत दोन ग्रंथी बारीक गरजेच्यो ग्रंथी त्यो आमच्या कुडींत 1 डझन ग्रंथी आहात, पूण लग्ना जिवितांत 2 ग्रंथी. त्यो 2 ग्रंथी सारकें करून काम केल्यार लग्ना जिवीत कितलें सोबीत हॅप्पी हालोवन दोलोवन खुशालकायेन दीस पासार जाल्ले कळनात. आनी त्यो 2 ग्रंथी मॅक्सिमाच्या आनी साराबायाच्या जिणेंत बऱ्यो करून त्यो वाडल्यात, भरल्यात. त्या ग्रंथीन समा काम केलां म्हणून आमकां आतां कळोन येता. त्यो कोल्यो ग्रंथी म्हूण पळया आनी त्यो कश्यो त्यो बरोवन येतात जिणेंत म्हूण. पयलें जावन आसा दादल्यांक एक ग्रंथी देवान विशेष बोध दिल्या, ती बाल मनशान दिवना, ती दादल्या मनशां मात दिल्या. आनी त्या ग्रंथीक आमी म्हणटा टेस्टोस्टेरॉन. तांच्या आंगांत आसा. ती दिसाक 24 थेंबे पडाचे. इन्सुलीन 24 थेंबे पडाचे. इन्सुलीन ग्रंथी 24 थेंबे पडच्या बदलाक कुडींत खाली 10 थेंबे पडले जाल्यार तांणी इन्सुलीन उरल्यो थेंबे तांणी इंजेक्शनान काणयचे पडटात. तशेंच ही सारोटीन काणूंक जायना, ही टेस्टोस्टेरॉन काणूंक जायना. आनी स्त्रियांक देवान आनीक ग्रंथी दिल्या, ती दुसरींत. स्त्रियांक ताणें ग्रंथी दिल्या कली म्हळ्यार आयसोटोसीन. ही उणी जाल्या तक्षणा स्त्रियांक हॅपिनेस ना. आयसोटोसीन उणें जाल्यार स्त्रियांक हॅपिनेस ना, चिरी पिरी करतात. पूण साराबायेच्या जिणेंत आमी हेरांतावन कुटुंबांतावन आयकल्या प्रमाणे तिच्या कुडींक केदोळ आयसोटोसीन फुल्लो. देखून घरा संतोश फुल्लो. मॅक्सिम केदोळ हॅप्पी आनी गुल्लो. घरा केदोळ हॅप्पी तो ताच्या जिणेंत. कित्याक म्हळ्यार केदळा स्त्रियेच्या जिणेंत आयसोटोसीन फुल्ल आसा गी, त्या दळा ती न्हवऱ्याक कांय दुसूंक वचना, चिरी पिरी करिना. ती केदोळ खुशालकायेन आसता. न्हवऱ्याक जाय जाल्लें पुरा करून दिता, सलाद करून दिता, आनी चिकन फ्राय करून दिता, पुडींग करून दिता, आनी सगळी करून दिता. ती त्या दळा न्हवरो हांसून खेळून आसता. कित्याक म्हळ्यार ताचो टेस्टोस्टेरॉन तो हार्मोन
खोंड बट बरोवन आसता आंगांत. तो देखून तो उणो जायनातले बरें पळोवन खाणेचे. तो उणो जावना कित्याक म्हळ्यार साराबायन एक व्हडलें काम तिच्या जिवितान केलें. देवाच्या कृपेन तिणें कितें म्हळ्यार मॅक्सिमाक बदलूंक वचोना ती. आय डू नॉट वॉन्ट टू चेंज हिम. जायत्या चेडवांनी काजार जाल्या तक्षणा न्हवऱ्याक बदलूंक पळोवचें, ताच्यो संवय बदलूंचो, ताचे ड्रेस बदलूंचे, ताचो मनोभाव बदलूंक पळोवचो. त्या जाणां तो दुसरोच जाता. देवान रचलो न्ही, दुसरोच कोण गे जिवी जाता. चंद्रलोकांत आयिल्ल्या बरी चेरके थोडे जातात. मॅक्सिमाक हांव पळयतां सुरूतावन तो ल्हान भुरगो आसतना हांव पळयतां, आतां हांवें पळयतां तो तसोच देवान कसो रचला पण तसोच कांय बदलावण ना. ही किर्ती साराबायक सरवारली. कित्याक म्हळ्यार तिणें मॅक्सिमाक कसो आसा देवान रचला तसोच म्हज्या न्हवऱ्यान आसा जे. वय गौरवान मानान वय मॅनली जायचे म्हणून दुख खेदाट उलयता मॅनली राजावाणी पुरा कांय ना. तो देवान रचल्या बरी दिसान दिसान बळवून जावन कुरप्यान तो वाडोवन थायला. हाका साराबायचो मोठो आदार आसा. तिणें ताका बदलूंक प्रयत्न करूं ना. तशेंच एक दुसरें घाल म्हळ्यार कशें चेडवांनी स्त्रियांनी आपल्या पतीक बदलूंक पळोवचें. खंयच्या एरियांत एक एरिया जावन आसा तांणी दुडू करसून कंप्लीट कंट्रोल करचो. ताका खाल हाडूंक करूंक आनी पुरा तशें दुडू करसूनच्यान ताच्या इल्लेशें पॉकेट मनी करसूनच्यान. दुसरें घाल म्हळ्यार ताच्या फ्रेंडा वयच्यान तांणी पुरा फ्रेंडशीप आनी कोणाचें ताचेर उलोवन जाचे उलोवन निर्बंध घालचे. ताका हात बांदिल्ल्या बरी जाता त्या दाडा. दुसरें खालें म्हळ्यार खंय एक पेस्ता बरोबर तूं हे चोर इल्लेशें खालें बियर पिलो पिवंक सोडचें ना, ड्रिंक्स काडूंक सोडचें ना त्या विशयांत. आनी ताचें ड्रेस करतना हें घालून वचो तें घालून वचो ताका खुशालें दुसऱ्यान तें खालें परत घालूंक सोडचें. तिका खुशी जाल्या बरी. तें परत करिना जाल्यार न्हवरो ताचें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बरोवन येता. आनी तो देवान ताका कशें रचलां पळय तशेंच वाडत येता. ती कुरपा मॅक्सिमाच्या जिणेंत आमी पळयता. तशें देखून आनीक खालें म्हण तशें अशें आसल्या वरवीं तांचें जिवीत आप्पी जाता. ह्या 25 वर्सांन मॅक्सिमान केल्लें तें आपल्या पत्नीक ताणें आपलें काळीज काण दिलां सर्वस्व. देखून तांचें कुटुंब मोगान वाडलां. एक अमेरिकांत जालें परजळचें कुटुंब अप्रूप पळोवंक मेळचें तसलें कुटुंब जावन आसा आमच्या मॅक्सिमाचें आनी साराबायेचें. दुसरें मॅक्सिमान केल्लें साराबायन तितलें करतना मॅक्सिमान केल्लें एक व्हडलें काम कितें म्हळ्यार साराबायक वेरायटी तुका कालें जाय तशें कर. थोडे न्हवरे आसात एंत करचे तेंच करचे, एकच रांदप करचें तितलेंच करचें, इतलेंच इती मिती घाल लिमीट घालून सोडटात. दादल्यांनी देवान रचता आसतना स्त्रियेक वरायटी विविध तरांनी तरावाळ करूंक तरावाळ खुशेन तिका तरावाळ तरान संतोशान जिवंक तिका वेरायटी तिका जाय वेरायटी हर एकांची वेरायटी जेवणा खाणांची वेरायटी न्हेसपांची वेरायटी वय हर एकान तिका वेरायटी जायचे. टीव्ही पळयता दाराबाई वेरायटी जायचे तिका हर एकांची वेरायटी. आनी मॅक्सिमा हें कळीत आशिल्ल्यान देवान तिका कशें रचलां तशें वेरायटी आसूं दी म्हूण. देखून तिच्या आज तोंडार तेज्या मुखामळाचेर तोलो संतोश वय. तशें देखून दुसरें एक आनी एक गरजेचें जावन आसा स्त्रियांक खालें म्हळ्यार तांकां काळीज मुख्य. तांच्या बोगणांक अवकाश दिवचो वत्तो दिवचो मुख्य. स्त्रियांक बोगणां काळजाक तांणी वत्तो दिवचो. दादल्यांनी राजावाक चिंतपाक तकलेक वत्तो दिवचो. तांकां गरज व्हेरी इम्पॉर्टंट इज फॉर द वुमन हर हार्ट हर फिलिंग्स हर इमोशन्स तें आनी न्हवऱ्याक रिजनींग पूण तांणी दोगांनी त्या प्रमाणे जियोंक देवान कशें रचलां पळय तशें जियोंक तांणी दोगांनी अंडरस्टँड कर एकामेकाक समजूनी करून तांच्या कुटुंबांत जियेल्ल्यान आज इतलो संतोश त्या कुटुंबांत वय. आनी एक साराबायन केल्लें व्हडलें हें काम म्हळ्यार मॅक्सिमाच्या जिणेंत त्या कुटुंबाच्या ह्या संतोशाक कारण कितें म्हळ्यार तिणें मॅक्सिमाक कुजनांत आयदनां दिवंक दिवनात. थोडीं आसतात तीं पळोवन वय तिणें आयदनां दिवंक दिनात. कित्याक म्हळ्यार आयदनां दिवंक दिल्यार कुजनांक ती म्हणटात कालें म्हळ्यार चरख्यांक तें आयदनां दिवंक दिल्यार तें म्हाका इन्सल्ट म्हणून दादल्या मनशाक हर एका दादल्या मनशाक कित्याक आमकां वचूना तें देवान तर आसलां. कुजनांत आयदनां दिवचें म्हळ्यार एक इन्सल्ट दादल्या मनशाक. उरलें खालें जाल्यार करतात ते कुजनांत तेका आयदनां दिवंक बश्यो दिवंक ते तयार नात. वॉशिंग द प्लेट्स करनात तें दिल्ल्या क्षणां तांचो आयसोटोसीन एकदम उणें जाता. मागीर तो चाप्पे जाता बेजारान बसता घरा गुरू कुटुंबांत समाधान आसना. मॅक्सिमा इतलो संतोश आहा जाल्यार साराबायन ती आयदनां दिवचें काम तिणें केलां. थोडे दादले मनशां सकयल पळयतात वडण्या बा वय तशें देखून दादल्या मनशांक देवान खालें दिलां म्हळ्यार ताका ताचें तो पळय ताचो हार्मोन
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वयर आसाचे जाल्यार तो बरो जे जाल्यार आंगांत ताका बिजनसाच्या विशयान चिंतूंक सोडिचे तो बिजनस इम्प्रूव करूंक पळयता वेपार वैवाटी इम्प्रूव करूंक पळयता टॅक्निकल थिंग्स घरा बल्ब काडल्या बल्ब घालचे टीव्ही रिपेरी करची फ्रीज रिपेरी करचे असलें कामान ताका हुशार टॅक्निकल आनी तें करता आसतना ओली संगती करतना ताच्या रक्तांत तें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता हॅप्पी आसता तो हॅप्पी आसता आनी कुठं आमी हॅप्पी आसता वय स्त्रियांक देवान दिलां एक देणें खालें म्हळ्यार कुकींग नर्सींग पालन पोशण करचें आनी कावन्सिलींग हेरांचें कश्ट दूख मम्मीचे पापाचे मांयचे मांवांचे ते कश्ट दूख आयकोवचे तांकां जापी दिवच्यो तांकां जाय जालें दिवचें हें कावन्सिलींग ही इतली देणी देवान तांकां दिल्यान ही वापरतना तांकां आयसोटोसीन हार्मोन चड जाता हॅप्पी कुटुंबांत हॅप्पी आसात तीं तशें मागीर एक शॉपिंगांत मॅन इज गोल ओरियंटेड दादलो आपले ताका एक गोल ओरियंटेड डाळटा ताका हळडुवें शर्ट जाय काळें पॅण्ट जाय तो कारून येता एक च्या करून दवर म्हणटा आनी कार व्हरून येता आज एक फंक्शन वचोंका ते पयल्या शॉपांत एक येल्लो शर्ट पळयलें ब्लॅक पॅण्ट पळयलें गेलो ताची सायज पळयलें काण येयलो 4 मिनटांनी येयलो शॉपिंगांत बाल मनशांक तशें न्ही बाल मनीस पयलींच प्लॅन करता ती कळें कापाड हाडीचे पळय ह्या फंक्शनाक म्हणून एका म्हयन्या आदीं प्लॅन करता कालें प्लॅन करता ती कापाड म्हाका बरें जायचें कळें तामशें जायचें कापाड आनी तातूंत 2 माजरां आसाचे 2 उंदीर आसाचे आनी 2 पेटे आसाचे पूण पेट्याची चिमटी सकयल आसाचे उंदरांची चिमटी वयर आसाचे एका शॉपाक गेली तांबडे कापाड आसा आनी पेटो आसा माजर आसा उंदीर आसा पूण उंदीर चिमटी सकयल ती खाणेना 50 कापडां घाल्ल्या उपरांत ती आनी एका शॉपाक येता थंय वचून पळयतना उंदीर चिमटी वयर आसा माजरी आसा पूण पेटो ना आनी एका शॉपाक गेली थंय 50 तितल्यान जातना सांज जाली फाटीन थायली कांय हाडूं ना कित्याक म्हळ्यार तिणें पयलींच प्लॅन केलां कालें प्लॅन केलां सांगा पळया पेटो माजर उंदीर पूण उंदराची चिमटी सकयल तुमचे कितें मिशी सकयल चिमटी वयर आसाचे सोदून 3 दीस ती खंयची हाडूं ना 5व्या दिसा येताना एका शॉपान मेळ्ळी पेटे यात माजरायांत उंदीर या पूण एका माजराची एका उंदराची चिमटी वयर तांकां पाडकन हाडलें तिका प्लॅन केल्ल्या प्रमाणे जायचें देवार आसलां देखून भारी बरें देखून साराबाई सदां शॉपिंगाक येताना खंय ती तिच्या फ्रेंडाक आनी एकल्या कोणा फ्रेंडाक बनवतली मॅक्सिमम आपूण नातलो कित्याक म्हळ्यार दादले मनीस गोल ओरियंटेड तक्षण जायचे पूण स्त्रियांक तांकां तांणी प्लॅन केल्लें जायचें ताका टायम काण येता तेन्ना दादले मनीस राखोर कोण पुरो जाताना तासो खान जाता टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उणो जावन येता तो बायलेक तुजे गेल्ल्या डेशांत वरां खातीर गुजी करता ही काय बेजार न्हवऱ्याक आपूण नातल्यार तूंय खुशी तोय खुशी ताका इल्ली टीव्ही पळयल्यार तांकां थंय टीव्ही पळोवन तांतूय शिल्पा शेट्टी ऐश्वर्या राय तिची गेली जाल्यार दादले मनशाक टेस्टोस्टेरोन फुल्ल जाता हॅप्पी आसता तो देखून बाल मनशां एकल्या धाडटा तो शॉपिंगाक आनी तो आसता देखून मॅक्सिमाचे आनी साराबाईचे जिणेंत आमी पळयलें जाल्यार ती हॅप्पी आसूंक कारण कितें म्हळ्यार तांचे मदलो अंडरस्टँडींग सड्ड गरजेचें तशें देखून आनी एक वर्तें देणें जावन आसा कालें म्हळ्यार आयकोवचें देणें हें खंयच्या कुटुंबांत आज कितलीं लग्नां आज चिद्र जावन गेल्यांत बेसां जावन गेल्यांत डिवोर्स जाला 25 वर्सांचो असलो सुयोग कुटुंबां सांगात ताका देवार गांधीचे बाग कितल्या जाणांक आज ना कित्याक म्हळ्यार हें कारण एकामेकाक बदलूंक पळोवचें आळे अशें करन देखून हें समजालीं जाल्यार हर एक कुटुंबां मॅक्सिमा बरी साराबाई जेयलीं जाल्यार सारा बरी जेयलीं जाल्यार आज कितलीं कुटुंबां देवाक देवळांत येवन त्या देवाक अर्गां दितना देवाच्या काळजांत कितलीं कुरपां वळोवन तांच्या कुटुंबाचेर पडटी आली देवा संतोश जातालो खुशी जाती आली वय आनीक गरजेचें कितें म्हण सांगल्यार आयकोवचें देणें व्हंकलेन तिच्या कामान जावन येता काम करून घरा येता आसतना ते बॉसान मस्त काम दिलां तिका आनी तिच्या सकयल आसचे ते ऑफिसर्स कोणी काम करनात तिका मस्त दुखता आनी बॉस येवन तिका प्रेशर घालता इतल्यान जायचें तितल्यान काम जायचें म्हणून पुरपुरता सगळें तिणें आयकोवन टेन्शनान घरा येता म्हणटाना बस चुकता आनी एका बसार येयलो तो बस 5 मिनटां पयल्यान येयलो ट्रॅफिक जाम जाली काळजांत दूख काणून आयसोटोसीन हार्मोन डावन जावन सांजेर घरा येता आसतना न्हवरो टीव्ही पळोवन ओगे येत बसला तिशीन टीव्ही पळोवन ही भितर येताना सांगून सुरू करता अशें जालें तुजें तें आलेंत बॉस कांय बेश्टें उलयना म्हळ्यार हिणें चूक केल्या म्हूण तिका तक्षण बॅग उडयता वणय कडेन घालता आनी वचून न्हिदता
वचोन न्हिदता. राती मुसोर तिका उठोवन कांय कापी पिवंक जायना तिका. कित्याक तिची बोगणां आयकूंक तिचो तो आयसोटोसीन तो हार्मोन वयर हाडूंक त्या न्हवऱ्यान प्रयत्न करूना. शेळें दावतलें नाकात जिनी म्हणटा. ताच्या बदला न्हवरो टीव्ही तेशीन पळोवन इशीन पळोवन काल जालें बसा सांग म्हाका इंट्रस्ट आय एम इंट्रस्टेड टेल मी. पूर आयकून जाल्ल्या तक्षण तिका आयकून जाल्यार पूर आयकल कांय ते हांव तुका कार धाडटां तुका पिकअप करता कांय तिका सोल्युशन नाकात आयक जाल्यार पुरो. आयकून वय गे तशें जालें गे आय फेल्ट इट सो मच ताणें थंय करूं जालें म्हणल्यार पुरो. तिसो आयसोटोसीन हार्मोन सडटा आनी तक्षण ती येता कापी करता ती पियेता ताकाय आण दिता. देखून दादल्या मनशांनी केदाळाय बाल मनशांक कामां तावन येताना कश्टां तांकां आयकाचें आयकल्या तक्षण तें मस्त बरें गरजेचें. देखून ताका मोर टायम दिचें. तांच्या काळजांतली दूख सांगता दूख जिवता सांगताना आयकोंक जाय. नातल्यार ती अपसेट जातात अपसेट जावन न्हिदतात आनी तांकां वायटल ऑर्गन्स म्हणटा आमी पोटान दूख फाटीन दूख आनी बावळ्यान दूख आनी परत जाता ती कश्ट जातात. ती म्हणटात आय एम डिफिटेड म्हणून. दुसरें कितें म्हळ्यार तांकां गामान दिचें एकामेकाक गामान दिचें. न्हवऱ्याक केदाळे गामान दिचें बायलेन. तो कामांत तावन कश्टान घरा येता आसतना ताचें गामान दिचें न्हवऱ्याक आज कितें गरज आसा गे म्हणून. वय एक दीस न्हवरो घरा येताना काल एकलो रडटा ती कावन्सिलिंगांत बायल सांगनासतना शिरा गेल्या कोणाच्या गे भोवजीच्या भयणीच्या हाका मुदीक कोणागीत आनी हाका मेकअप करूंक आपयलां गे मेकअपाक गेल्या. न्हवरो घरा येताना टेकअप करूंक ना ही मेकअपाक गेल्या. न्हवऱ्या पिकअप करचें नाका घरा येताना पळया. तशें जावन तो बारीक केलो ताका डिफिटेड सलवाल्या बरी बगलें आनी तो रडोन आसलो. वय दुसरें खाल म्हळ्यार व्हंकलेक आनी न्हवऱ्याक मान दिचें. एक वकाल पडकाणी जावन घरा आसतना त्यो ताका तिका घामानतना गुमानतना तो खंय गेला. तशें केल्यार जिणेन कश्ट जाता एकामेकाक रेस्पेक्ट दिचें गौरव दिचें. खंय येतना सांगून डोंट केअर कर न्हू जो न्हवऱ्या कडेन सांगून व्हंकलेन वचचें आनी तशें न्हवऱ्यान व्हंकले कडेन सांगून वचचें. अशें इतले पॉयंट्स जी येयल्ल्यान आज मॅक्सिमाचें आनी साराबायची लग्ना जिवीत आपुरबायेचें जालां. सुरेश देव तांचेर बेसांव घालून दी. तशेंच निर्गमन ग्रंथ सांगता 20 अध्याय 12 श्लोकांत आवयक गौरव दिल्यार तुजें घराणें आशिर्वादीत जातलें तुजीं भुरगीं बाळां आशिर्वादीत जातलें म्हणून. गौरव दिजे आमी उतरांनी करण्यांनी आनी मनोभावान. त्या दाडा तिका आवयक आमी मान दिल्ल्या वेळार देव आमचेर आशिर्वाद घालता. आज सोजन केल्या कुटुंबान आमच्या बेबी बायक तिच्या भुरग्यांनी मान दिल्ल्या वरवीं तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वादांचो वळो पडला. हाका समृद्धी जाल्ल्यान कुटुंब तिची सगळीं भुरगीं वेल एस्टॅब्लिश्ड इन द सोसायटी इकॉनॉमिकली आनी इन एवरी वे. ती बरी आसा ताका कारण भुरग्यांनी आवय बापायक मान दिल्ल्या वरवीं. तशें आनी दुसरो कितें म्हळ्यार आवय थंय आमी उपकारी मनोभाव दाखयचे. आवय आमची भांगार म्हणलो मनोभाव भुरग्यां थंय आसाचे. तिणी केल्ली सेवा तिणें केल्ली साकरी ती आमी बिलकूल विसरनाय. वय ती विसराल्यार तिका दुखता आनी ती आमी वळखल्यार तिका संतोश जाता. ती आनी एक 10 वर्सां बांदता. वय तिणें केल्लो साक्रिफीस लेख मीत नातलो साक्रिफीस तो उडास काडल्या वेळार आवयक बरी भलायकी शांती समाधान ह्या संवसारान मेळटा. देखून ट्रीट हर कायंडली तिका गौरव दिवन आमी पळयल्या वेळार तिका माय तूं मोलादीक दिरवें आमकां तूं आसल्यान आमी आसा म्हणून भुरग्यांनी लेखल्यार ती आवय कितली बरी सुटसुडायन आसा. जायत्या कुटुंबांनी आवय म्हातारी जाताना तूं युजलेस म्हणलो मनोभाव भुरग्यां थंय आयला. तशें येवन नजो देखून ह्या सोजन केल्या कुटुंबान आवयक मान दिवन आज तिचो जुबले आचरण करूंक हांगा मुखार आयल्यांत तांच्या साराबायेचेर आनी मॅक्सिमाचेर तशेंच आमच्या बेबी बायेचेर सरस्वती देव वरती आशिर्वादां घालून दी आनी बेबी बायक 100 वर्सांचो जिवोवचें सुयोग देव फावो करून दी. मॅक्सिमाचें आनी साराबायेचें लग्ना जिवीत आज रुपयाळें तें भांगाराळें जावन दी आनी देव तांचेर आशिर्वाद घालून दी. अशीं तीं संतोशान लवालवी खेतावन जिवोवन आसूं दी म्हणून सरस्वती देव तांणी बेसांव घालून प्रत्येक तर मागया. आमेन.